महाराष्ट्राच्या विधानसभा वेंचणुकेत लोकांक गृहीत धरून आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स खेळटल्या आमदारांक जनतेन फटे दिले। राष्ट्रवादी काँग्रेस वंचित बहुजन आघाडी सोडून भाजप शिवसेनेच्या तिकेटीर गेल्ल्या 35 आमदारांतल्या अर्ध्या वयर आमदारांक हेवीवेट म्हणीन आसतना घरा बसयले। हातून बीजेपीत आयिल्ले वैभव पिचड, हर्षवर्धन पाटील, गोपालदास अगरवाल, गोपीचंद पडळकर, धैर्यशील कदम, रमेश आडसकर, भारत गवित आणि उदयनराजे भोसले पडले। शिवसेनेत आयिल्ले जयदत्त क्षीरसागर, दिलीप सोपल, भाऊसाहेब कांबळे, शेखर गोरे, रश्मी बगल, विजय पाटील, संजय कोकाटे, दिलीप माने, नागनाथ क्षीरसागर, निर्मला गवित आणि प्रदीप शर्मा पडले। महाराष्ट्रात बीजेपी शिवसेनेचे वारे व्हावताले। केंद्रात नरेंद्र, महाराष्ट्रात देवेंद्राच्यो घोषणा आसताल्यो। त्या नेटार पक्षांतर केल्ल्या हेवीवेट आमदारांक लोकांनी हेवीवेट म्हणीन आसतना घरा धाडले। आता गोंयकारूय फुडे फाटी हीच देख दीत म्हूण डेव्हलपमेंटाच्या नावान बीजेपीत गेल्ल्या गोंयच्यांक शिनाल। आता एक गोंयान जे डिफेक्शन जालां, जे 10 जाण होलसेल डिफेक्ट जाले, हांकां उडोवपी गोंयांत शरद पवार कोण आसा? काँग्रेसीन शरद पवार आसचो पडलो। गोंयांत काँग्रेसीन शरद पवार एट द मोमेंट कोण दिसना। दुसरें म्हणल्यार हे जे डिफेक्ट जाल्या हे खरें सोडून गेल्या काय हांकां धाडल्या? जनता ओगी आसा हाजो अर्थ असो न्ही की जनता न्हिदल्या। हे गोंयकार डिफेक्टरांकूच धडो शिकोवचे ना, डिफेक्टरांक घेतल्या तांकांय धडो शिकयतले हे म्हाका खात्री आहा। हांगा फक्त प्रश्न डिफेक्टरांचोच ना, हांगा प्रश्न आसा की कोणे लोकांची जी मॅन्डेट दिल्ली तेजे विरुद्ध वचून सरकार केलो। ज्या लोकांक बीजेपी विरुद्ध म्हणून जेणी निवडून दिल्ले त्या लोकांनी निवडणूक जातकर कितें केलें तेही लोकांच्या लक्षांत आसा। सो गोंयचो जो मॅन्डेट आशिल्लो त्या मॅन्डेटा विरुद्ध वचोन गोवा फॉरवर्ड, मगो आनी तो इंडिपेंडंट रोहन खंवटे दुसरो दोगो हेणी दिलो आपल्या मतदारसंघात। ज्या मतदारसंघातल्या लोकांनी हांकां निवडून दिल्ले की हे बीजेपीचे विरुद्ध तांकांय दोगो दिलो। सो दोन तरेचो दोगो हेणी दिल्लो आसा। सो डिफेक्टरांक लोक डिफीट करतले ते करतले, पूण जेणी लोकांक दोगो दिवन लोकांचे जो मॅन्डेट आसा त्या मॅन्डेटा विरुद्ध वचून सरकार लादलो आनी जें सगळें मागीर रामायण गोंयांत घडलें कारण हिणी बीजेपीक परत सत्तेर हाडलें महाराष्ट्रात। ते थंय वचून ते कितें उलयलें हांव नकळो, पूण एक सांगता ही मॅसेज आसा आनी ही मॅसेज सगळ्यांत म्हत्वाची आमची गोंयच्या। आमी जर एकत्रीत बरो प्रचार करत जशें शरद पवारान केलें जाल्यार फुडल्या फावटी भारतीय जनता पक्ष डबल फिगर सुद्दां येवचें ना। सो गोंयांत कितें जातलें म्हणटा तुमी? गोंयांत सांगलें फुडल्या फावटी भारतीय जनता पक्ष 2 फिगर सुद्दां येवचें ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।